बागीवंत पावलून तिमोथाक बरयलोले पयले चिटीवेले वाचप. प्रितीच्या, हांवें सांगलां तें शिकोय आनी पाळूंक लाय. जर कोण वेगळें कितें शिकयता आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें रोख बरें शास्त्र आनी खरें भोक्तीक लागता ती शिकवण मानून घेना तर तो गोरवी आनी बिलकूल नेणार. तरी पूण उतरां विशीं वाद विवाद आनी जोगणी करप असल्यांचेर तांचो इकलो. देखून नाटकायो, जोगडी, ओकमान, हलके दुबाव आनी सोरोन सोरोनांत तसल्यो दुस्मानकायो गिन्यान थाऱ्यार नासलोल्या आनी स्वताची ओळख नासलोल्या मनशांक लागून उप्रासतात. देवाची भक्ती फायदो दितली म्हूण ते समजतात. देवाची भक्ती फायदो दिता खरी, पूण आपणाक दिला तितले दादोशी आसात तांकां. आमी संवसारांत कितें घेवन येवंक ना, तशेंच हांगासून कितेंच घेवन वेचिना म्हूण दुबावूच ना. म्हणटोच आमकां जेवंक खावंक आनी न्हेसूंक पांघरूंक आसल्यार आमी खोशी जावया. गिरेस्त जावंक सोदतात ती ताळण्यांक, फासाक वो पिशां आनी नुकसान हाडटात तसल्या वंदवण्यांक सांपडटात. ह्यो मनशाचो भस्म आनी नाश करून तांकां बुडयतात. सगल्या वायटांचें मूळ दुडवांची आशा. असली आशा धरून कांय जाणां भावार्थां थावन कोडसरून गेल्यांत आनी सोबार कुश्टां दोगतांक सांपडल्यांत. पूण तूं देवाच्या भक्ता हेच वस्तूंक पाठ कर. प्रमाणीकपण, भक्तीपण, भावार्थ, मोग, सोंसणीकाय, बोलेपण हे सुगुणाचेर तुजें ध्यान मन दवर. भावार्थाचें झूज बरे भाशेन झूज. सासणाचें जिवीत जोडून घे तर ताचेच पासत सोबार गोंयां मुखार तुवें भावार्थाचें सारकें उच्चारण केलें तेन्ना तुका आपयला. देवाचे उतोणे, देवाचे वूड उपकार. आयकल्ले देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. काळजान गरीब ती सुबागी, सोर्गीचें राज तांचें. वायटा विघ्नाच्या वेळा दुस्मानांची विकोटाय म्हाका वेदो घालता तेन्ना कित्याक म्हूण हांव भियेतलों. दुडवांचेर आसा तांचो सगळो विस्वास गिरेस्तकाय वाडल्या म्हूण मिजास करतात. जबाब: काळजान गरीब ती सुबागी, सोर्गीचें राज तांचें. पयशांनी आपली सोडवण जोडूंक खंयच्याच मनशाक तांक ना. आपले जिवाचें मोल देवाक फारीक करूंक कोणाच्याच हातान ना. मरणांतलो जीव निवारूंक मनशाचे हात पावनात. दुडू मोडूनय जिवीत सदांकाळ तोगोंक जायना. हाका कसलोच उपाय ना. फोंडांत वेतलो तो वेतलोच. जबाब: काळजान गरीब ती सुबागी, सोर्गीचें राज तांचें. पेल्याची गिरेस्तकाय वाडत गेली म्हूण भियेनाका. ताचे घराब्याचें नांव रूप चडलें म्हूण कांयच पर्वा करची गरज ना. मरून वेता तेन्ना कुस्कूट घेवन वचना. जोडिल्लें नांव रूप ताचे पाटल्यान फोंडांत कांय देंवचें ना. जबाब: काळजान गरीब ती सुबागी, सोर्गीचें राज तांचें. हांव मुगेलो सुस्त सुखांत जियेलो म्हूण लोक म्हाका वाकाणटलो अशें तो जिणेंत आपलीच व्हडवीक चिंततालो. पूण उजवाड आनी पळोवचो ना त्या आपल्या पुर्वजांक तोय बी सांगात करूंक वेतलोच. जबाब: काळजान गरीब ती सुबागी, सोर्गीचें राज तांचें. उद्गार:
सर्वेस्पराक जोय जोय. बापा सर्गा आनी प्रितुमेच्या दोनया सोर्गीचे गूट सुपुल्यांक उक्ते केले देखून हांव तुका दिनवासता. सर्वेस्पराक जोय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. ह्याचे मागीर भाशण करीत आनी देवाच्या राजाची शुभ वर्तमान पुरगोटीत जेजू एका एका नोंगऱ्यांतल्यान आनी गांवांतल्यान गेलो. ताचे सांगाती 12 शीस आसले आनी ज्याचे वेळे ताणें देंवचार काडलोले आनी जांकां पिडा रोगांतल्यो ताणें बरे केलोल्यो कांय बायलो. जिचे वेळे सात देंवचार भायर कासरलोले मागदालीन म्हणटात ती मारिया, हेरोदीच्या कारबाऱ्या कुशाची पुतीन जुवाना आनी सुजाना आनी सोबार दुसऱ्यो बायलो, त्यो आपलो दुडू आडको मोडून ताची सेवा चाकरी करताल्यो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. मुखेल वळ. संवसारांत येताना कितें आमी घेवंक आयल्या? कांयच न्हय. संवसार सोडून वेता कितें तरी आमी घेवन वेतोल्या? कांयच न्हय. नियाळाक आदार. आमकां जिवीत देवाचें मोलादीक देणें. हे मोलादीक देण्या खातीर आमी कितले पावट देवाक दिनवासता काय? देवाक दिनवासचे सुवातेर आमचें मन संवसारी थेवे एकठांय करूंक आमकां ओडटात. देवान दिलेल्या गुणां वरवीं समाजा पासत कितें तरी बरें करूंक आमी फाटीं उरता. कोविड-19 महामारीक आमकां एक संदी बरो वावर सुरू करूंक, कित्याक आमी संवसारांत येताना कांयच घेवन येवंक नात आनी संवसार सोडून वेताना तेन्ना कांयच व्हरचें ना, फकत आमच्यो बऱ्यो करण्यो. पेलाच्या रुपान आमी जेजूक पळयल्या. जें कितें तूं करताय तें देवाचे मोहिमेक कर. हाचे वरवीं सासणाचें जिवीत जोडून घेवंक. भाग्यवंत पावलो आमकां पयले वाचपांत उलो करता. आयचे शुभ वर्तमानांत जेजू देवाच्या राजाची बरी खबर पुरगोटीत एका एका नोंगऱ्यांतल्यान जियेलो. देंवचार काडलोल्या आनी पिडे रोगांतले बऱ्यो केलेल्यो अस्तोऱ्यो जेजूची सेवा चाकरी आनी मजत करून ताका सांगात करताल्यो. आमचे पवित्र सोबेनूय अस्तोऱ्यो दादल्यां परस चड वांटो घेतात. दादल्यांनूय इगोर्जेच्या वेगवेगळ्या कामांनी मिसळ जावंक फाटीं सरचे न्हय. जेजूकूच विश्वासी रावन सूख शांतीन आनी आशिर्वादान जिवंक वावुरया. तर आयज आमचे मागणें जावन दी, संवसाराचे आशेन न्हय पूण जेजू तुजो उपकार गरजेवंतान सवें पळोवंक आमचेशी तूं राव जेजू.